आमी गझलीचो जेन्ना विचार करतात तेन्ना राजय आणि अजय ह्या जोडयेन अनुराधा पौडवाल सारख्या एका महान आणि ज्येष्ठ गायिके कडच्यान गझल गावन घेतली. जल्म सार्थकी लायत रावले हांव अस्तुरी जायत रावले. राजय बाबा तुमची गझल आणि संगीत अजय बाबाचें. सो ताजे बाबतींत आयकुपाक आवडटलें. सो कसो आशिल्लो प्रयोग म्हणजे प्रयत्न एक रायट फ्रॉम बरोवपाचे धरून संगीत आणि मागीर तिचे कडच्यान ज्येष्ठ गायिके कडच्यान गावन घेवपाचो फूल प्रोसेस. खरें म्हणल्यार ही जी गजाल आसा ती एक्चुअली हांवें पयलीं जेन्ना बरयल्ली सुरवातेक तेन्ना ती मेल वर्शन आशिल्लें तिचें. म्हणजे ते अस्तुरी प्रधान अशे पद्दतीची गजल नाशिल्लीच मुळान ती म्हाका कितें दिसता हांव आदमी जायता रावलो जल्म सार्थकी लायता रावलो हांव आदमी जायता रावलो मेल वर्शन तशें बरयल्लें आशिल्लें. पूण जेन्ना ताका दिलें तो म्हणपाक लागलो आपणें हाका चाल लावपाचें चिंतलां चाल बसल्या आपल्या तकलेन त्याच मिटरान तूं आपल्याक तें फिमेल वर्शन करून दिवंक शकता काय म्हणून कारण आपल्याक अनुराधा पौडवाला कडल्यान तें गावन घेवपाचें आसा. म्हणटकीर आतां म्हणटा तें ताजो बाज चेंज आनी मागीर फुडले सगळे शेर चेंज जाले ताजे मूळ गजलींतले कारण ताजो भाव चेंज जालो म्हणटकीर बाकीचें सगळें चेंज जातलें आनी मागीर ती जल्म सार्थकी लायत रावले. आनी अस्तुरी जी आसा आमची ती अस्तुरी कशे तरेन सगळें सोंसता म्हणजे खंयच्याय यशस्वी दादल्या फाटल्यान एक बायल आसता म्हणटात ती जशी बायल म्हणजे ती आवय आसत भयण आसत बायल आसत धोव आसत कोणूय आसत आनी तिचे शिवाय हें जल्म जो आसा तो पूर्ण जायना. पूण ती तातूंतच धन्यताय मानता आनी आपलो जल्म सार्थकी लायता अशे तरेचें तिचें दुखणेंय बी आशिल्लें. आनी मागीर हीच गजाल जेन्ना संगिता खातीर तुमचे कडेन आयली तेन्ना हय तेन्ना जशें राजय बाबान म्हाजें आयकलें फक्त गजल चेंज करप म्हणजे कितें आसा मात्राय बी किंवा तो जो ताजो आमी कितें म्हणटा ताका ताजी जमीन आसा अशें उतार आसता. हय म्हणजे पयलो मतलो जो आसता तो खूब इम्पॉर्टंट आसता मागीर ताजे उपरांत ताजे शेर तो ताणें जी पयलो मतलो जो केलो कारण तो तुमकां सांगता मेल वर्जनाचो आशिल्लो आनी तेन्ना मागीर ते आपोआप बाकीचे बदलले आनी ते ताणें मात्राबद्द केलें. सो जल्म सार्थकी लायत रावले जल्म सार्थकी लायत रावले हांव अस्तुरी हांव अस्तुरी हांव अस्तुरी जायत रावले जल्म सार्थकी लायत रावले. ह्या गजलीचे जेन्ना हे म्हणजे तिका गावपाच्या वेळाचेर मुंबय स्टुडियोन जेन्ना हांव तिका म्हणजे शेर एक्सप्लेन करतालो आनी खास करून प्रोनावन्सिएशन त्या वेळाचेर जेन्ना पयलो शेरच म्हणजे हांव अस्तुरी जायता रावलें तिका सांगलें लें म्हणटकीच तिका तिचे कडेन हांव मराठीन आनी हिंदीन कन्वर्सेशन करतालो इतल्यान तिणें म्हाका कोंकणीन म्हणलें अनुराधा पौडवालान की ना तूं कोंकणीन सांग म्हाका गत आसा. म्हणजे हांव अजाप पडलो तेन्ना पयली खेप कळ्ळें की ती कोंकणी बायल मनीस म्हणून आपूण कारवारची म्हणपाक लागले आपूण नाडकर्णी अशें कितें तरी तिणें सरनेम सांगलें आनी आपल्याक तें कळटा. तो एक त्या वेळाचेर वेगळो म्हाका अनुभव आशिल्लो सांगपाचो.